Just imagine. एका लहानशा विसवा उपरांत आमी हांगा मेळटात आनी तुमी जशें आयकता की हांगा बोवाळ पडला सामको ब्रेकाक तेंचे कितें तरी जालें भिंजाळें आनी आतां बोवाळ आयकपाक येना एका वटेन विसवा उपरांत तुमचें स्वागत मित्रांनो आनी मातशें प्लीज मातशें ओगी रावा अरे मातशें ओगी रावा आतां अरे स्टार्ट जालो शो ओगी रावा अरे बाबा ओगी रावा सायलन्स Nilesh, pay attention in the class and stop drawing that. Stop scribbling. What are you doing there? Pay attention. Huh? And why you're smiling? Write 100 times that I will not unnecessarily smile in class. But 100 times. Best asta. Why are you laughing, Vijay? Vijay, what is the reason? No, tell us. Why are you laughing? Tell us the reason. म्हाका इतल्याच हांसूंक येता कित्याक Yes, go ahead. कित्याक तुका हांसूंक येता? सांग, फुडें सांग. Michael Lobo has a big question. Which question is more for you and me? Because we are not the ruling, he is the ruling. He doesn't seem to be having an answer. कोणाकडे मायकलाकडे आन्सर ना म्हणटा तूं कित्याक पळय मुद्दम पळय मायकल टुरिजमाची गोंयान वाट लागपाक कोण रिस्पॉन्सिबल दाखय पळया कितें मायकल कितें करता तुका बरें विजय बाब पयलें न्हू आसता पळय तुका आन्सर मेळ्ळा न्ही मायकल हॅज एवरी आन्सर तेजे कडेन सगळे आन्सर आसता बरें निलेश बाब म्हाका एक सांगा एसेंब्ली सेशन आतां सोंपलें तुमी सगळे जाम जाले आसले स्पेशली तूं बी खूब उलयलो भितर अशें आतां खंय फॉरेनाक बीन भोंवणी मारून येना ट्रीप बीन काय ना फॉरेनाक भोंवप बीन आमकां कितें हें ना खास सीएमाची भाजी खास ना भायर वचपाची आय हॅव सीन हाफ द वर्ल्ड एट माय कॉस्ट कितें म्हणटा कितें सीएमा भशेन खास ना आमकां भायर वचपाची परत म्हण आमकां कितें हें ना खास सीएमाची भाजी खास ना भायर वचपाची आय हॅव सीन हाफ द वर्ल्ड एट माय कॉस्ट आय कांट बिलीव माय इयर्स मातशें परत सांग कितें म्हटलें सीएमा कितें तें परत म्हण आमकां कितें हें ना खास सीएमाची भाजी खास ना भायर वचपाची आय हॅव सीन हाफ द वर्ल्ड एट माय कॉस्ट कितें जाला जाणा निलेशाक उतरां भितरल्या भितर खावपाची संवय आहा तर फास्ट स्टेटमेंट कंप्लीट करपाच्या नादान उतरां खाता पळय तेजो मागीर अर्थ कितें जाता सामको आनी मागीर कितें म्हणटा आमी कॉन्ट्रोवर्सी करता म्हणून स्टेटमेंट कंप्लीट कर त्रासान पडटलो ना आमी ओके मायकल आमी आयकलां की ऑपोजिशन लिडर प्रताप सिंग राणेन खंय हालींच एक जिम जॉयन केला आनी तो डेली खंय वेट्स मारता पुशअप्स मारता आनी भरपूर एक्सरसायज बीन स्टार्ट केला खंय कितें येस मायकल आय एम सीइंग Opposition has to be strong. That's a good one, Michael. Good joke. बरं हे आता मायनिंग स्कॅम जाला पळय तितून खंय काय पॉलिटिशियन्स इन्वॉल्ड असलेले आता तेंचेर एक्शन बीन जातली काय ना हे मायनिंग स्कॅमाच्या बद्दल कितें तुमचें मत कितें Why the government is till today hesitating to investigate? There are many questions which don't have answers in this world. खुबशी गजाली ताका आन्सरां ना फॉर एग्जाम्पल पळया विजय दामू नायक ह्या एसेंब्ली इलेक्शनाक खंयच्यान कॉन्टेस्ट करतलो फातोर्डेच्यान काय कुडतरेच्यान हांव ताजेर आय एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स पळयलें हांवें कितें सांगलेलें Just imagine. आनी इश्टानो लायव्ह फ्रॉम एसेंब्ली सम फनी मुमेंट्स स्पीकर सर अलेक्स मध्येच कशें उबे रावले तूं ताणें प्रेस करूंक ना तुवें प्रेस केलो तो प्रेस उलोवपाचो ना केला म्हणटा हांवें प्रेस केल्लो पयलो कॅनॉट ट्रान्सफर युअर सेल्फ आय प्रेस्ड इट बिफोर settle the matter. आय प्रेस्ड Lunch time. केन्ना settle आतां केलं. प्रेस अजूनय प्रेस करूंक ना तुवें प्रेस केला अबे हांगा तांबडे आहा न्ही अरे पण ताणें प्रेस केल्लो आनी तो म्हणटा तूं उलयतलो म्हणून केल्लो ते ही म्हाका खंयची खबर ना पद्दत हांवें म्हजें प्रेस केलें तें जाणा हांव ताजें म्हाका खबर ना हे तुमचें सेटलिंग करपाचें तें भायर करात न्ही सभागृहांत कित्याक करतात कांय इशू ना मागीर स्पीकर सर हांगा हांवें प्रेस केल्लो तुम्ही हांगासर आयिल्ले आसात ते विधानसभेच्या सभापतींच्या कामानुसार तांच्या नियमानुसार चलपाक स्पीकर सर हांवें हांगा धामिल्ले आहा म्हजें आयक ताणें जर बटन प्रेस केलो जाल्यार तो उलोवपाक ताका अधिकार आसा तो तुजो आपलो अधिकार ताका दिवपाक न्ही ना ना ताणें दिवपाची गरजूच ना हांवें म्हजो धामिल्लो जाण आहा बसात दोगूय जाण बसात बस नो प्लीज सीट नाव नो आय डोंट वॉन्ट टू हाजें सगळें रिकॉर्डार घेवपाचें ना बस इफ यू डोंट अंडरस्टँड देन यू वील हॅव टू टेक युअर सेल्फ बस पुरो अरे पण वाय यू आर पॉइंटिंग टू हिम इतलेंय कळना तुका
कलम 2 ते 7, कलम 1, म्हाका म्हापशा खबर आशिल्लो एक पुलीस कॉन्स्टेबल लॉंग बॅक 1995 कॉन्स्टेबल आशिल्लो हेड कॉन्स्टेबल ताजे कडेन कोण कंप्लेन रजिस्टर करपाक लगेच तो सॅक्शनाक लायतालो, दुसऱ्याक आपयतालो, लावपाक 500 रुपया घेतालो, दुसऱ्याक आपयतालो ताका अरेस्ट न करपाक 500 घेतालो. गांवान एका राज्यान बॉर्डरीचेर एक कस्टम ऑफिसर आशिल्लो आनी त्या बॉर्डरी वयल्यान गांवचो एक मनीस डेली क्रॉस करतालो आनी सांजचो येता आसतना सायकलीचेर आपल्या मातयेचे एदे व्हडले साक 50-50 किलाचे 4 साक 200 किल सायकलीचेर घेवन ताणें येवप. 25 वर्सां हें चालू आशिल्लें. तो कस्टम ऑफिसर जो आशिल्लो पळय तो दर दिसा ताजे साक ओतोंक लायतालो आनी मागीर मनीस लावन ते भरून दितालो. हो कितें तरी स्मगल करता, गॅरेंटेड करता. हुशार मनीस कसोय आसूंक शकता. जालें शेवटी एक दीस तो कस्टम ऑफिसर वॉज रिटायरींग. शेवटची दिसा 5:30 जाली, रिटायर जालो टायम ताजो. ताणें त्या सायकलवाल्याक सांगलें आयज मातसो राव आं 6 पर्यंत. तो रावलो 6 पर्यंत. 6 ताका हो च्याक घेवपाक गेलो बाजूच्या हॉटेलान आनी ताका म्हणलो आपल्याक एक क्युरियोसिटी आहा की यू आर स्मगलिंग समथींग, बट आय हॅव नॉट बीन एबल टू कॅच यू फॉर लास्ट 25 years प्रयत्न करून आयज आपूण कोणाक सांगिना. देवा शपथ आपूण रिटायर जालो. आपल्याक सांग तूं कितें स्मगल करतालो. तो म्हणलो सायकली. मोठ्ठो मनीस, मोठ्ठी बायल आनी ताजो बारीक हाडकुटो न्हवरो. वाड्यार सगळे बॉब आशिल्ली की हो बारको आसलो सुद्दां जाल्यार बायलेक दर दिसा रातचो पेटयता, सोरो मारता आनी मारता तिका. कारण व्हडले व्हडल्यान ताजे आवाज आयकूंक येतालो, गाळी घालतालो, घे मागीर फुडें गाळ मारतालो परती. ढो करून आवाज येतालो मारलो म्हणून. एक दीस एकट्याक बाबड्याक क्युरियोसिटी. ताणें पयलींचे हे ते चावयेचे बुराक, ते व्हडल्यो चावयो त्यो 2 किलाच्यो, ताजे येदो मोठो बुराक ताका दोळो लायलो जाल्यार भितर बायल हाका पेटयता आनी हो बॉब मारता. घे गोर, हांव नांव घेना. तशें सुद्दां केल्यार जाता. प्रश्न विचारता आनी मागीर उत्तर देतकीर तें म्हाका नाका आनी हें म्हाका नाका म्हणटा. प्रश्न विचारता तेचे उत्तर दिवपाक जाय न्ही. तुमी भलते तुमकां जाय ते दितले. आवाज चडोवन व्हडलो कांय फायदो जातलो असो दिसना म्हाका. तुमी सारकें उत्तर दिया न्ही. स्पीकर सर, सगळी वखदां हाडून म्हाजे कडेन दवरा. हांव शेतकऱ्यांक वाडटा. 24 तास सर्व्हिस दिता. चल 24 तास. पळया. ती मातशें ऑफिसर वयता आनी ती मेडिसिन आसना. ऑफिसर वयता आनी मेडिसिन आसना. त्या जाग्याचेर वचून तुमकां खबर ना. तुम समजा काय चेक करून हाडपाक जाय. हाडिना वचून डॉक्टर मी सांगला सगळे डायरेक्टर तुमचो न्हिदता तो पळया तुमी वचून. बेश्ट उलोव नाका तुमी. नरेश बाब, तूं कितलोय तापलो आनी हाड्डलो म्हणून कांय फरक पडटा. आय नो वॉट जेन्युइन टॉक. ऑफकोर्स आय एम सीइंग सगळे काडूंक लागलो, सगळे जेन्युइनली भायर येतल्यो. कर सर, हांव कोण हे करपाक आयला, भाशा सारकी वापरपाक प्रश्न विचारता. ते एक बार आहा, ताजे फुडें एकटो येता आनी पियेता. 12 पर्यंत पियेता, टायट जाता. 2 जाणां तेजे. एक हांगा आसा आमच्या कुंड्या. ताका तो बारवालो व्हरून ट्रकाच्या व्हिलाचेर बसयता. तो घरा पावता आनी मागीर ट्रकाच्या व्हिलाचेर असो पडटा पळय. ती करून हॉर्न वाजलो की बायल येवन उखलून व्हरता ताका. आनी एक स्कुटरवालो असो म्हाका खबर आहा परवरी. तो गाडी घेवन म्हापशा पर्यंत वता, गिरी पर्यंत, धडा पर्यंत स्कुटर. ताका स्कुटर स्टँडा वयली काडपाची आनी स्टार्ट मारून दिवपाची. थंय पर्यंत तो सारको वता. आतां हे दिसा हांवें कितें अपशब्द वापरला, अनपार्लमेंटरी शब्द वापरला. Just imagine. दही हंडी. दही हंडी जी आसा मित्रांनो, तो एक बेश्टो सण न्हू, वा तो एक बेश्टो खेळ न्ही, बेश्टो टायमपास न्हू. दही हंडी म्हणजे जीवन जगपा खातीर एक बरो मार्गदर्शन करपी उत्सव. आपली मोग गाठपाक तूं वयर वयर चड, मार्गक्रमण करीत राव. पडटलो काय हरकत ना, परत चड. खूप कठीण आसा मार्ग, पण अशक्य काय ना. वेळ पडली जाल्यार एक व्हडली उडी घे आनी तुजें उद्दिश्ट तूं गाठ. पण उद्दिष्ट साध्य करूच असो संदेश दिवपी हो दही हंडी. पळोवया दही हंडी, पण जस्ट इमॅजिनान दाखयतात म्हणटकूच मातसो तो ऑन लायटर सायड, मातसो फ्रॉम द फनी नोट असोच मातसो पळयात तो तुमी.
Just imagine. आणि मित्रांनो याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन आमी हांगाच सोंपयता. तुमकां कितें सांगपाक जाय फीडबॅक दिवंक जाय जाल्यार म्हाका मेल करा features@prudentmedia.in आणि चवथीची तयारी मातशें नेटान चालू आसूनी बरें चवथीची तयारी करा आणि कितें आपली काळजी घेया. मेळया फुडल्या आयतारा 7:30 9:30 आणि 11:30. तोपर्यंत तुमचो इश्ट परेश परब तुमकां म्हणटा देव बरें करूं येता बाय. Just imagine.